ह्यान फुडें कोमुनिदाद जागेचो वापर वेगळ्या कारणां खातीर करपाक मेळचो ना। ज्या कारणा खातीर ही जमीन दिल्ली त्याच कारणा खातीर ती वापरप सक्तीचे करतले। ह्या खातीर कोमुनिदाद कायद्यात रोखडेच बदल करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत सांगले। कोमुनिदाद जमिनीचो वापर आता वेगळ्या कारणा खातीर करपाक येवचो ना, त्या खातीर कोमुनिदाद कायद्यात रोखडेच बदल करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो। गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या। सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटली अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा। माशेलांतल्या सांतिस्तेव अपघाता उपरांत गायब जाल्ल्या बासुदेव भंडारीचो परतून सोद सुरू केला। पोरणे गोंय पुलीस तशेंच नौदळाच्या पथकान ड्रोनाच्या मजतीन बासुदेव कार बुडिल्ल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्याच्या आशिकुशीकच्या वाठारांत ताचो सोद घेवपाक सुरवात केलेली आसा। 31 ऑगस्टाक माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्याचेर जाल्ल्या अपघाता उपरांत बासुदेव गायब आशिल्लो। माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यार 31 ऑगस्टाक जाल्ल्या अपघातांत एक गाडी उदकांत गेल्ली। ह्या अपघातांत गाडयेंत आशिल्ली चली वाटावली, मात ह्या चलये वांगडा आशिल्लो ताचो वांगडी बासुदेव भंडारी सापडूंक नाशिल्लो। सांतिस्तेव अपघाताक 1 म्हयनो जालो तरी बासुदेव मात सापडूंक नाशिल्लो। आतां एका म्हयन्या उपरांत पोरणे गोंय पुलीस तशेंच नौदळाच्या पथकान ड्रोनाच्या मजतीन ताचो सोद वावर सुरू केल्लो आसा। सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत बरोच बोवाळ जालो। ह्या हॉस्पिटलांत वेवस्थीत नियोजन नाशिल्ल्यान दुयेंतींची तपासणे खातीर गर्दी जाल्ली। उपरांत सुरक्षा रक्षकांनी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो। सोमारा ह्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत बरोच बोवाळ जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो। हॉस्पिटलांत वेवस्थीत नियोजन नाशिल्ल्यान दुयेंतींची तपासणी खातीर गर्दी बरीच वाडिल्ली। उपरांत सुरक्षा रक्षकांनी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न लेगीत केलो। गोंयांत शांतता राखपाचें काम फक्त 20% लोकूच करतात, मात ही दर एकल्या गोंयकाराची जापसालदारकी जावन आसा। सकारात्मक विचार करप्यांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा अशें स्पश्ट मत सभापती रमेश तवडकर हाणें उक्तायलें। काणकोणा जुलूस विशयाचेर जाल्ल्या वादाच्या फाटभुंयेर सभापती रमेश तवडकर उलयतालो। तेन्ना ताणें म्हटलें की गोंयांत शांतता राखपाचें जें काम आसा तें फक्त 20% लोकूच करतात, मात्र ही दर एका गोंयकाराची जापसालदारकी जावन आसा। सकारात्मक विचार करप्यांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार सभापती रमेश तवडकर हाणें उक्तायलें। शेळपे मळपण सत्तरी वाठारांत सुरू आशिल्ले बेकायदेशीर चिरे खणीचेर वाळपय पुलिसांनी धाड घातली। ह्या धाडीत वाळपय पुलिशेन JCB, ट्रक, जनरेटर धरून सुमार 25 लाख रुपयाची माकनां जप्त केल्या। शेळपे मालपण सत्तरी वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर घातिल्ले धाडी संदर्भात वाळपयचो पुलीस निरीक्षक उलोवपाक तयार ना। ह्या प्रकरणाचेर तो कित्याक उलोवपाक तयार ना तें मात कळपाक मार्ग ना।
उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या न्यू वाडो वाठादेव वाठारात पिवपाच्या उदकाची गंभीर समस्या उप्रासल्या। फाटल्या 3 दिसांच्यान घरांतले नळ सुके पडल्यात। ताका लागून थळाव्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या न्यू वाडो वाठादेव वाठारात पिवपाच्या उदकाची गंभीर समस्या हांगा उप्राशिल्ली आसा। उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान फाटले 3 दिसांच्यान घरांत सारकें उदक येना। नळ घरांतले सुक्यार पडल्यात। ताका लागून थळाव्या लोकांक उदका खातीर हांगासर दिवचल न्यू वाडो वाठादेव हांगासर उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। फोंड्या निरंकाल वाठारांत कातकरी समाजान आपल्या समाजांतलो स्वतंत्र सैनीक हुतात्मा नाग्या माधू कातकरी हाचो 94वो स्मृती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। कातकरी समाजाच्या शिक्षणीक उदरगती खातीर वावुरपी संवेदन केंद्र हांच्या जोडपालवान आयतारा कातकरी वसणुकेत ही कार्यावळ पार पडली। ह्या वेळार फोंड्या निरंकाल वाठारांत कातकरी समाजान आपल्या समाजांतलो स्वातंत्र्य सैनीक हुतात्मा नाग्या माधू कातकरी हांचो 94वो स्मृती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। खांडेपार मुर्डी वाठारांत झाड कातरतना आंगार खांदो पडून थळावो प्रकाश गावडे पिराय 55 वर्सां हाका मरण आयलें। फोंडे पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो। उपरांत कुडीचो पोस्टमॉर्टम करून कूड फामिलीच्या सुवादीन केली। खांडेपार वाठारांतल्या प्रकाश गावडे हाचेर झाड कापतना आंगार खांदो पडपाची ही घडणूक घडली। उपरांत ताका गंभीर अवस्थेत उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो, पूण थंयच्या दोतोरांनी ताका घडणूक थळारूच मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें। फोंडे पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो। गोमेकात पोस्टमॉर्टम तपासणी करून कूड कुटुंबाचे सुवादीन केली। राज्यांतल्या लोकांच्या भलायके विशीं संवेदनशील आसप गरजेचें, कारण सध्या कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। ही खूबच गंभीर गजाल जावन आसा। मात आतां सरकार दर शेनवार आनी आयतार ब्रेस्ट कॅन्सरा विशीं जागृताय करपा खातीर वावरत आसा। ह्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करप गरजेचें अशें मत सभापती रमेश तवडकर हांणी उक्तायलें। हालींसराक पणजे शारांत भिकाऱ्यांच्या आंकड्यांनी वाड जायत चल्ल्या। वचत थंय बेकायदेशीर परप्रांतीय पणजे शारांत दिसून येतात। एका वटेन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सक्तीचे करून भायल्यान येवपी लोकांक लागून आंकडो वाडटा अशें म्हणटा, पूण रस्त्यार रावपी भिकारी आनी हेर सोरो पिवन रस्त्यार न्हिदपी लोकांचें कितें? तांची तपासणी कशी जातली हो प्रश्न उप्रासता। ते खंयच्यान येतात आनी कसलें काम करून आपलें पोट भरतात हाची लेगीत म्हायती करून घेवप गरजेचें आसा।
गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या. सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. युनिफायड पेन्शन येवजण लागू करपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतलो. ह्या येवजणेक लागून सरकारी तिजोरीक दर म्हयन्याक अतिरिक्त 10 कोटी रुपयांचो ताण येतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनिफायड पेन्शन येवजणेक मान्यताय दिल्ली. हे नवे पेन्शन येवजणे खाला सरकारी कर्मचाऱ्यांक तांच्या पगाराचे 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मेळटली. 25 वर्सां नोकरी केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक निवृत्त जावचे पयलीं निमण्या 12 म्हयन्यांत मेळिल्ले मूळ पगाराचे 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मेळटली. उणी 10 वर्सां नोकरी केल्ले कर्मचारी निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया पेन्शन घेवपाक पात्र आसतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्यांतली बेरोजगारीची आंकडेवारी सरकाराक मान्य ना. गोंयांत बेरोजगारी सगळ्यांत चड आसा अशी आंकडेवारी केंद्रान जाहीर केल्ली. ह्या फाटभुंयेर कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयतालो. केंद्राची आंकडेवारी आमी मान्य करिनात. हे विशीं केंद्रीय कामगार मंत्रालया कडेन उलोवप जाला अशें कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. स्मार्ट सिटी संदर्भात गोवा फॉरवर्डान प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयल्या. उपरांत बरयल्ल्या पत्राची प्रधानमंत्री कार्यालयान दखल घेतल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन सांगलें. प्रधानमंत्री कार्यालयांतल्यान राज्यांतल्या शारी उदरगत सचिवांक चवकशीचे आदेश दिल्ल्याची जाप ह्या पत्रांत दिल्या अशी माहिती दुर्गादास कामतीन दिली. पणजे स्मार्ट सिटीच्या बाबत दर्जा विशीं गोवा फॉरवर्डान प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयाक पत्र बरोवन कळीत केल्लें. स्मार्ट सिटी संदर्भात गोवा फॉरवर्डान प्रधानमंत्र्याक बरयल्ल्या पत्राची प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयान दखल घेतल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्री कार्यालयांतल्यान राज्यांतल्या शारी उदरगत सचिवांक चवकशीचे आदेश दिल्ल्याची जाप ह्या पत्रांत दिलेली आसा अशी माहिती लेगीत गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन दिली. पर्यटनाच्या इतिहासात पयलेच खेपे पर्यटन हंगाम सुरू जावचे पयलींच 70% शॅक्स सुरू करपाक मान्यताय दिल्ल्यान गोवा शॅक ओनर्स असोसिएशनान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची भेट घेवन तांचे उपकार आटयले. तशेंच ह्या वेळार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोय हजर आशिल्लो. पर्यटन हंगाम सुरू जावचे पयलींच 70% शॅक्स सुरू करपाचो आदेश पर्यटन खात्यान इतिहासात पयल्याच फावटी दिल्ल्या कारणात शॅक्स ओनर जे आसात ते पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक वचून मेळ्ळे. शॅक ओनर्स असोसिएशनान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची भेट घेवन तांचे उपकार आटयले. तशेंच ह्या वेळार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो लेगीत हजर आशिल्लो. काणकोणा मुस्लीम धर्माच्या लोकांक धमकोवप्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी करपी निवेदन काँग्रेसीचो अल्पसंख्यांक विभागाचो मुखेली नियाजी शेख हाणें केली. ह्या पुराय प्रकरणाची दखल पुलिसांनी घेतल्या. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था बिगडची ना हाची आमी दखल घेतले अशें उतर दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान दिलें.
आयतारा राती मांडवी पुलाचेर अचकीत वॅगनार गाडयेन पेट घेतलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. मात नेमको हो उजो कसो आनी कित्याक लागलो तें मात कळपाक मार्ग ना. पणजे तशेंच पर्वरी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर येवन रोखडोच उजो नियंत्रणांत हाडलो. मात ह्या घडणुकेत गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. कुंकळे वाठारांत बनावटी पुलिसांचो धुमाकूळ सुरू आसा. मडगांव सावन आकोला नुस्तें घेवन वचपी टेम्पोक चिंचिणी दांडेवाडो हांगासर 2 जाणांनी बनावट पुलीस जावन टेम्पोची तपासणी करता अशें सांगून टेम्पोंतल्या सुमार 75,000 रुपया फारयले. कांय वेळा उपरांत टेम्पो चालकाक आपली फसवणूक जाल्ल्याचें कळटकीच मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली. मडगांव पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. चिंबल जंक्शन हो अपघाताचो हॉटस्पॉट जावन आशिल्ल्यान थळाव्यांच्या मागणे उपरांत हांगासर फ्लायओव्हर बांदपाच्या कामाक सुरवात जाली. आतां ह्या फ्लायओव्हराचो एक भाग पुरायेन तयार जाल्लो आसा आनी ह्या रस्त्याचे लोड टेस्टिंगूय जाल्लें आसा. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो करतले अशी म्हायती मेळटा. झारखंडातल्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर अजित पवाराच्या नेतृत्वाखाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक व्हड धपको बसला. ह्या पक्षाचो एकमेव आमदार कमलेश सिंह भाजपांत प्रवेश करपाच्या तयारेत आसा. ह्या 3 ऑक्टोबरात कमलेश सिंह हांचो भाजप प्रवेश निश्चित जाला. हुसेनाबाद ह्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी कमलेश सिंह हे झारखंडातल्या अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आसात. तांच्या ह्या निर्णयान राज्यातल्या राजकीय समीकरणात व्हडा प्रमाणात बदल जावपाचे आसात. जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराचो निमणो टप्पो सुरू आसा. ह्या दरम्यान काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांची तब्येत बिगडल्याची घडणूक सामकार आयली. ते कठुआ हांगासर एका रॅलीक संबोधीत करताले. व्यासपीठाचेर उलयतना तांची भलायकी इबाडली तेन्ना तांच्यांनी भाशण मदींच थांबयले आनी पक्षाच्या नेत्यांनी तांच्या हाताक धरून तांकां खुर्चेर बसयले. उपरांत तांची भलायकी बरी स्थिर आसा अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. नेपाळात मुसळधार पावसान थैमान घातला.
भूस्खलन आणि पुरांत नेपाळात कमीत कमी 112 जाणांचो मृत्यू जालेलो आसा. खुबशे जाण बेपत्ता आसात. ताकाच लागून मृतांचो आंकडो वाडपाची शक्यता आसा. नेपाळात बेरेस्तारच्यान मुसळधार पावसाचो धुमाकूळ चालूच आसा. नेपाळाक पुराचो अलर्ट जारी केलेलो आसा. देशांतले 63 ठिकाणांचेर राष्ट्रीय महामार्ग ब्लॉक केलेले आसा. पुलिसांच्या म्हायतीनुसार काठमांडून 226 गांव उदका पोंदा गेल्यात. पश्चिम बंगालात सगोड दत्ता रुग्णालय आणि वैजकीय महाविद्यालयात काम बंद आंदोलन करपी निवासी दोतोरांक मेळपाक गेल्ल्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शुभंकर सरकार हांच्या विरोधात आंदोलन करपी निवासी दोतोरांनी घोषणाबाजी केली. सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांक मेळपाक गेल्ल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक परते वचात अशी घोषणा दीत आंदोलनकर्त्यांनी तांचो निशेध केलो. रुग्णालयांतले एका रुग्णाक उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्यान केल्ल्या हल्ल्याक लागून दोतोरांचे हे आंदोलन आशिल्ले. आमच्या ह्या आंदोलनाक राजकीय वळण दिवचें न्हय अशें म्हणीत दोतोरांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांक धांवडोन घातले. तिरुमला तिरुपती देवस्थानात जाल्ल्या लाडूच्या प्रसादात चरबी मिक्स जाल्ल्या प्रकरणात वेगळे मोडण घेतला. प्रसादाच्या लाडवांनी जनावरांची चरब आणि नुस्त्यांच्या तेलाचो वापर केल्ल्याचो आरोप जाल्लो. ह्या उपरांत देशांत बोवाळ पडिल्लो. ह्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान जाल्ल्या सुनावणेंत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हांकां कोर्टान बरेच फटकारिल्ले आसा. लाडवाच्या प्रसादात मिलावट आसा हे सिद्ध जावचे पयलींच कित्याक बोवाळ घातलो काय अशी जाप तांकां सुप्रीम कोर्टान विचारली. देवाक तरी राजकारणा पासून पयस दवरात अशें म्हणीत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हांकां सुप्रीम कोर्टान फटकारणी दिली. महाराष्ट्र सरकारान व्हड निर्णय घेतला. देशी गायींक राज्यमाता म्हणून दर्जो दिवपा संदर्भात घोषणा केल्या. देशी गायींच्या दुधाची मानवी उपयुक्ता, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्दती, शेण तशेंच गोमूत्र हांचे सेंद्रीय शेतीच्या म्हत्वाक लागून आनी देशी गायी संवर्धन जावची ह्या हेतान महाराष्ट्र सरकार तशेंच शिंदे सरकारान हो एक व्हड निर्णय घेतिल्लो आसा. गायीक राज्यमातेचो दर्जो दिवपेच्या घोशणाचेर शिवसेना ठाकरे गटाचे आनंद दुबेन म्हटला की आमकां शिंदे सरकारा कडल्यान शिकपाची गरज ना. आमी आदीं सावनूच गायीक देव मानता. आमचे बाळासाहेब ठाकरे लेगीत गायीची पुजा करताले. भाजपवाले गाय मातेच्या नांवान फक्त ढोंग करतात अशें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा. ताका लागून जनता खंय शिंदे सरकाराच्या ह्या फटींग दिखावेगिरीक बळी पडची ना अशें शिवसेना ठाकरे गटाचें म्हणणें आसा.